पूर्णपणे खात्री दिता आम्ही जे 1.5 वर्ष 540 दीस आम्ही ते केल्ले आसात त्या 540 न्ही 500 दिसाच्या पयलीं म्हणजे 3 महिने पयलीं तरी हो प्रकल्प साकारतले कारण हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन बसलो आसा आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पूर्णपणे हांवें समजावून सांगिल्लें आसा ताकीदी दिल्ली आसा की हो प्रकल्प आसा तो जाता तितक्या बेगीन हांगा कार्यान्वीत जावपाक जाय कारण एखादी वेळ 1.5-2 वर्सांची कामां आसा जाल्यार ती 5 वर्सांचेर आपोआप वतात आणि मागीर एस्केलेशन जाता आणि ताच्या नंतर आनीक विघ्नां येतात हे कांयच जायनासतना विघ्नां नासतना जो काळ आमकां आतां मेळटा ह्या कारकिर्दीन भितर आणि ह्या कारकिर्दीच्या तांच्या ह्या कार्यक्षमतेचेरच लोकांचो अंदाज आसपाक जाय की फुडले आपली 5 वर्सां कशी जावपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान लोकांनी भविष्याचो विचार करपाक जाय। पावण्याचो डॅम जो कंप्लीट जातकीर म्हाका दिसता जवळ जवळ 7 वर्सां जाली म्हणजे खरें म्हळ्यार ताजी पयलीं ती तयारी करपाक जाय आशिल्ली म्हणजे प्रक्रिया अशी खरें म्हळ्यार ताज्या पयलीं चालू आशिल्ली पूण केन्ना केन्ना आसा न्ही आज अनेक जे लोक आसा न्ही म्हणजे येद्या येद्या कामा खातीर अडखळी हाडटा पळय आसा न्ही उदक आमकांच जाय आनी पायपलायन भितरल्यान वचपाची आनी प्लांट म्हणजे बाकीचे सगळो प्रोजेक्ट खंय मारपाचो सरकाराच मारपाचो शेवटी कांय लोक अशेंय करतले कशें जातलो आमी पळयतले म्हणटाले म्हणजे राजकारणांतल्यान पळय शेवटी उदका खातीर लोक ताणयता आनी थोडे जाण चॅलेंज करपाचे लोक आसा अशे आडमुठी लोक आसा आमी पळयता सगळे कडेन गोंयभर तीच स्थिती आसा आनी शेवटी आज आमकां म्हणजे एक समाधान ताजे फाउंडेशन स्टोन घालता जवळ जवळ 27 कोटी रुपया ह्या प्रकल्पाचे खर्च आमी करता। आज 8-9 वर्सांनी आज ट्रिटमेंट प्लांट बांदपा खातीर हांगा जागो मेळिल्लो आसा आनी ह्या खात्याचे जे मिनिस्टर आशिल्ले सुभाष फळदेसाय ते येयल्ले आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर हांणी मेळून आज ट्रिटमेंट प्लांटाचें उद्घाटन केल्लें आसा आनी हो येत्या 3 ते 4 म्हयन्यां भितर कंप्लीट जातलें हेजें काम आनी लोकांक हांगचें उदक पिवपाक मेळटलें अशें तेणी कळीत केल्लें आसा।